इश्टानो शिक्षण हे मनशाच्या जिवितात खूप गरजेचे। शिक्षण म्हणल्यार व्यक्तिमत्व विकासाचे एक साधन। आज शिक्षणाच्या मळार जायते नवे बदल जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा आनी हातूंतलोच एक नवो आनी म्हत्वाचो बदल म्हणल्यार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण। देखून आज राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आनी कोंकणी भास ह्या विशयाचेर चर्चा करप खूप गरजेचें थारता। त्या वेळार खंयचीं आव्हानां आमच्या नदरे मुखार आसात तशेंच ताचेर कशे तरेन उपाय काडूं येता ह्याय विशयाची विस्कटावणी करप खूप गरजेचें थारता। ह्याच फाटभुंयेर हें सत्र हांगा आयोजीत केलां। सत्राचो विशय जावन आसा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आनी कोंकणी भास आव्हानां आनी उपाय। ह्या सत्रांत अध्यक्ष म्हणून आमचे मदीं उपस्थित आसात नामनेचे शिक्षण तज्ञ भौमानेश डॉक्टर नारायण देसाय सर। तशेंच ह्या सत्रांत आपले विचार व्यक्त करपा खातीर मानेस म्हणून आमचे मदीं उपस्थित आसात भौमानेश पांडुरंग नाडकर्णी सर, भौमानेश जुजे रिबेलो सर, भौमानेश एस सुदेश शणै सर, तशेंच भौमानेश डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै सर। हांव सगळ्या मानेस्तांक आमच्या व्यासपीठाचेर येवकार दिता आनी मागता सगळ्या लागीं ताळयांच्या सांगातान आमी आमच्या मानेस्तांक व्यासपीठाचेर येवकार दिवया। इश्टानो अशें म्हणटात जांची काळजां झाडाची आसतात तांच्या कर्तुबाची लेगीत फुलां जातात आनी अशेच फुला सारके व्यक्ती जांणी शिक्षणीक मळार तोला मोलाचो वावर केला अशे व्यक्ती आज मानेस्तान आमचे उपस्थित आसात। तांकां सगळेच वळखतात पूण कार्यावळीचो एक भाग म्हणून हांव थोडक्यात आमच्या मानेस्तांची हांगा वळख करून दिता। आयच्या ह्या सत्राक अध्यक्ष म्हणून आमचे मदीं उपस्थित आसात भौमानेश डॉक्टर नारायण देसाय सर, नामनेचे शिक्षण तज्ञ, सखोल अभ्यासक, कुशळ लेखक, पत्रकार, अनुवादक म्हणून तांकां नामना आसा। सत्यवती सोयरू आमले उच्च माध्यमीक विद्यालय माशे काणकोण हांगा प्राचार्य म्हणून तांणी वावर केला। कोंकणी तशेंच मराठी भाशेंत तांची साबार पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात। शिक्षण, पालकत्व, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, बाल शिक्षण अशा साबार विशयांचेर तांणी दिसाळ्यांनी आनी नेमाळ्यांनी सातत्यान लेखन केलें। साबार मंडळांच्या विंगड समितींचेर तांणी वावर केला। तशेंच जायत्या प्रतिश्ठेच्या संस्था संघटनांनी तांच्या विविध कार्याची नोंद घेवन तांचे भोवमान घडोवन हाडल्यात। साबार राष्ट्रीय आनी राज्यस्तरीय पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात। सगळ्या लागीं मागता ताळयांनी आमी डॉक्टर नारायण देसाय सर आमचे येवकार दिवया। फुडले सुवातेर मानेस म्हणून आमचे मदीं उपस्थित आसात भौमानेश पांडुरंग नाडकर्णी सर। गोंयच्या साहित्यीक, शिक्षणीक, सांस्कृतीक, भाशीक आनी सामाजीक मळार वावुरपी एक गुरुतुल्य व्यक्तिमत्व। गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाचे आदले अध्यक्ष म्हणून तांणी वावर पळयला। तशेंच विद्यालयाचे प्राचार्य आनी सर्व शिक्षा अभियान गोंय सरकार ह्या खाशेल्या उपक्रमाचे राज्य प्रकल्प संचालक म्हणून ते वावर पळयतात। व्यवस्थापन, प्राचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, पालकां खातीर साबार विशयांचेर तांणी राज्यस्तरीय पांवड्यार मार्गदर्शन शिबिरां घडोवन हाडल्यात। तशेंच शिक्षण, प्रशासन, भारतीय संस्कृती अशा विशयांचेर तांची पुस्तकां आनी लेख प्रकाशीत जाल्यात। तांणी केल्ल्या वावरा खातीर तांकां जायते प्रतिश्ठेचे आनी राज्य पुरस्कार फावो जाल्यात। हांव सगळ्या लागीं मागता आमी ताळयांनी भौमानेश पांडुरंग नाडकर्णी सर हांकां येवकार दिवया। फुडले सुवातेर आमचे मदीं मानेस म्हणून उपस्थित आसा भौमानेश जुजे रिबेलो सर। गोंयच्या शिक्षणीक मळार वावुरपी एक भोवआयामी आनी अष्टताशी व्यक्तिमत्व। गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाचे आदले अध्यक्ष म्हणून तांणी वावर पळयला। तशेंच फादर आग्नेल मल्टीपर्पज उच्च माध्यमीक विद्यालय वेर्णा गोंय हांगा प्राचार्य म्हणून तांणी सेवा दिल्या। शिक्षणीक मळार वावुरपी साबार संस्थांच्या आनी मंडळांच्या समितीचे वांगडी म्हणून तांणी भोव मोलादीक कार्य केलां। सद्याक राज्य अभ्यासक्रम आराखडो माध्यमीक शिक्षणा खातीर अध्यक्ष म्हणून ते वावर करतात। परत एकदां मागता सगळ्या लागीं ताळयांनी जुजे रिबेलो सरांकाय आमी येवकार दिवया। आमच्या मदीं उपस्थित आसात भौमानेश डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै सर। वैजकी, शिक्षणीक, भाशीक, सामाजीक, साहित्यीक मळार वावुरपी एक अष्टतासांचे व्यक्तिमत्व। मणिपाल विद्यापीठात 40 वर्सां वैजकी विशयाचे अध्यापन केले उपरांत ते निवृत्त जाल्यात। तांणी कोंकणी भाशेंतल्यान अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तकां आनी शिक्षणीक साहित्य तयार करपाचे बहुमूल्य भाव ते सातत्यान करतात। कोंकणी, कन्नड, इंग्लीश भाशेंतल्यान तांची पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात। तशेंच दिसाळ्यांनी आनी नेमाळ्यांनी तांचे लेख उजवाडाक आयल्या। तांणी केल्ल्या वावरा खातीर साबार राज्यस्तरीय आनी राज्य पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात आनी जायत्या प्रतिश्ठेच्या संस्था संघटनांनी तांच्या विविध कार्यांची नोंद घेवन तांचे भोवमान घडयल्यात। परत एकदां मागता सगळ्या लागीं आमी भौमानेश डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै सर हांकां येवकार दिवया। इश्टानो आयज आमचे मदीं आनी एक व्यक्ती उपस्थित आसात ते म्हणल्यार भौमानेश एस सुदेश शणै सर। एक विद्यार्थी प्रिय शिक्षक, सखोल अभ्यासक आनी लेखक म्हूण तांकां नामना आसा। शिक्षणीक मळार तांणी केल्लो वावर दोळे दिपकावपी सारको आसा। तांची जायती पुस्तकां प्रकाशीत जाल्या। तशेंच मनोरमा आनी हेर नेमाळ्यांनी आनी दिसाळ्यांनी तांचे लेख आनी साहित्य प्रकाशीत जाल्या।
आकाशवाणी कोची हांगच्यान तांच्यो जायत्यो कार्यावळी प्रसारित जातात. शिक्षण संचालनालय केरळ हांच्या समग्र प्लस ह्या खाशेल्या उपक्रमाचे मार्गदर्शक म्हणून ते वावर करतात. तशेंच शिक्षणीक मळार तांणी दिल्ले योगदाना खातीर राज्य शिक्षक पुरस्कार, रोटरी क्लबाचो गुरुश्रेष्ठ पुरस्कार तशेंच हेर पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. सगळ्या लागीं मागता तांकांय बी आमी ताळयांनी येवकार दिवया आनी फुडल्या सुवातेर मागता आयच्या कार्यावळीचे येवकार अध्यक्ष भोवमानेस्त प्रशांत बाब नायक हांचे लागीं तांणी ह्या वेळार आमच्या मानेस्तांक मानचिन्ह भेटोवन तांकां ह्या वेळार येवकार दिवचो मागता. प्रशांत बाब नायक हांचे लागीं तांणी माचयेर येवचें. आमचे मदीं आयच्या आयोजन समितीचे कार्याध्यक्ष भोवमानेस्त आनंद बाब अग्नी जर सभाघरांत उपस्थित आसा तांचे लागीं मागता तांणी सभाघरांत येवचें. आमचे मदीं कोंकणी भाशा मंडळाचे प्रभारी अध्यक्षा उपस्थित आसात भोवमानेस्त रत्नमालाबाई दिवकर. तांचे लागीं मागता हांव तांणी माचयेर येवन आमच्या मानेस्तांक ह्या वेळार येवकार दिवचो. सगळ्या लागीं मागता ताळयांच्या सांगातान आमी रत्नाबाईचें हांगा स्वागत करया. मागता आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष भोवमानेस्त डॉक्टर नारायण देसाई सर हांकां मानचिन्ह आनी यादिस्तीक भेटोवन तुमी ह्या सत्राक येवकार दिवचो. आयच्या सत्राचे अध्यक्ष भोवमानेस्त डॉक्टर नारायण देसाई सर. फुडल्या सुवातेर भोवमानेस्त पांडुरंग नाडकर्णी सर. तशेंच भोवमानेस्त जुजे रिबेलो सर. भोवमानेस्त डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै सर. तशेंच भोवमानेस्त एस सुदेश शणै सर. ताळयांचो हांगा आवाज कमी जावपा जायना इश्टानो. खूब खूब देव बरें करूं. फुडल्या सुवातेर हांव मागता सत्राचे अध्यक्ष भोवमानेस्त डॉक्टर नारायण देसाई सर हांचे लागीं तांणी ह्या सत्राक सुरवात करची. देव बरें करूं. नमस्कार इश्टानो. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 33व्या अधिवेशना खातीर आमी हांगा जमल्या आनी पयलोच परिसंवाद शिक्षण, नवें शिक्षणीक धोरण आनी ह्या धोरणात कोंकणीक कितें संदी आसात, आव्हानांय कितें आसात असो विशय आसा. एक तर हें धोरण कोंकणीचे नदरेन चड म्हत्वाचें कित्याक हो एक मुख्य मुद्दो. भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत आनी गोंय मुक्त जाल्या उपरांत जी शिक्षणीक धोरणां आयली तातूंतलें पयलें जाका आमी कोठारी आयोगाचो अहवाल अशें म्हणटात तें पयलें शाळे संबंदांतलें शिक्षणीक धोरण. त्या वेळार कोंकणीची स्थिती कितें आशिल्ली, गोंयचें कितें जातलें असो अस्तित्वाचो प्रश्न आशिल्लो. अशा वेळार आमी त्या झुजांत आशिल्ले. कोंकणीचें मूळपीठ गोंय, पूण गोंय कोण? गोंय स्वतंत्र, गोंय स्वताचें काय गोंय खंय तरी विरगळपाचें अशे स्थितींत आमी आशिल्ले. त्याच वेळार कोंकणी भास हें मानपाचीच जायत्या जाणांची तयारी नाशिल्ली. म्हणटकूच तेन्नाचो आमचें जें झगडें आशिल्लें अस्तित्वाचें आशिल्लें. ताजे नंतरचें धोरण आयलें तें 1986 आयलें आनी तेन्ना प्रश्न आशिल्लो की आमी साहित्यीक भास आसा पूण आमकां फक्त साहित्यीक भास म्हणून आमी साहित्य रचचें आनी शिक्षणांत भितर तिका कितें खंय हाडची हाजो विचार तेन्ना पर्यंत जावन नाशिल्लो. कारण आमचे कडेन जे संविधानीक अधिकार भास म्हणून आसपाक जाय आशिल्ले ताज्या संदर्भात आमी तितले तयार नाशिल्ले. म्हणटकच जरी गोंय विद्यापीठ सुरू जालें, गोंय विद्यापीठांत कोंकणी विभाग सुरू जालो, कोंकणीचें शिक्षण सुरू जालें जाल्यारय खऱ्या अर्थान कोंकणींतल्यान शिक्षण आनी शिक्षणांतल्यान कोंकणी हो जो एक मोठो यत्न आसता खंयच्याय समाजाचो, खास करून कोंकणी समाजाच्या बाबतींत हो यत्न हो तितलोच खडतर आशिल्लो. कारण तेन्ना आमी आमचें राज्य जावपा खातीर 1986चें धोरण आयलां आनी आमकां राज्य जावपाचें आशिल्लें, राजभास करपाची आशिल्ली आनी ताचे नंतर 5 वर्सां
संविधानात राष्ट्रीय भास म्हणून कोंकणी केल्या म्हणटकच आमी एक राष्ट्रीय भास जाल्यानंतर आयिल्ले हे पयलें धोरण आणि ह्या धोरणात जशें आदल्या धोरणांनी सांगलें तशेंच परतून सांगलां की भुरग्याक शिक्षण सुरवात करतना तें मातृभाशेंतल्यान म्हणा किंवा परिसर भाशेंतल्यान जावपाक जाय. आता ह्याच वेळार शिक्षणाचें स्वरूप बदललां आणि शिक्षण ज्या गजाली खातीर वापरपाचें त्याय गजालींचें स्वरूप बदललां. मागीर तातूंत तुमी उद्योग घेयात, वेवसाय घेयात, संपर्क घेयात, प्रसार माध्यमां घेयात, सगळे व्यवहार बदलल्या. अशा वेळार कोंकणी नव्या धोरणाच्या संदर्भात तिका संदी कितें आसात आनी आव्हानां कितें आसात हाचेर विचार करपाक आमी जमल्या. आमचे कडेन वेळ अर्थातूच कसो एका वराचो आसा. ह्या एका वरांत 4 लोक उलोवपाचे आसात आनी हे आपआपल्या कामात भितर ज्यांनी आपली वळख घडयल्या अशे तरेचे लोक आसात. तांची वळख तुमी आयकल्या. हांव वेळ काडिनासतना सगळ्यांत पयलीं आपयतां श्री पांडुरंग नाडकर्णी ज्यांनी शाळेत शिकयलां, हायर सेकंडरी पळयल्या, शिक्षणीक नियोजन व्यवस्थापन हांगाच न्ही राष्ट्रीय थराचेरय बी NCERT सारखे संस्थे बरोबर काम करीत ते ह्या सगळ्यांक आपलें योगदान दीत आयल्यात. तांची स्वताची एक नदर आसा, तांणी केल्लें काम आसा, तांचो अनुभव आसा, ताचो लाव तांच्या आयच्या उलोवपांतल्यान आमकां मेळटलो अशी आस्त बाळगीत हांव. आनी हांव आमंत्रण दितां श्री पांडुरंग नाडकर्णी हांकां की तांणी आपले विचार मांडले. नमस्कार. परिसंवादाचे अध्यक्ष डॉक्टर नारायण देसाई, म्हजे बरोबर परिसंवादांत वांटेकार जावपी जाणकार आनी हांगा म्हजे मुखार बशिल्ले जांकां शिक्षण क्षेत्रांत उमळशीक आसा अशे सगळे व्यक्ती. हांव उमळशीक आसा अशें म्हणटा तांकां खुबश्यो रिकामी दिसता. म्हणजे जांकां शिक्षण क्षेत्रांत उमळशीक आसा तेच कदाचित हांगा रावले आसतले अशी अपेक्षा. अर्थात विशय जो आसा तो राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आनी कोंकणी भास आव्हानां आनी उपाय. म्हज्या एक 10 मिनटां हांव जें उलयतलो तातूंत भितर पयलीं भाशा शिक्षणाची फाटभूंय, मागीर शिक्षणीक धोरण आनी मागीर आव्हानां. आनी जी आव्हानां आसा ती तातूंतल्यानूच आमकां उपाय काडपाचे आसता. आतां भाशा शिक्षणाची फाटभूंय जी आसा ताजो जर आमी एकंदर नियाळ घेतलो जाल्यार आमकां अशें दिसतलें 1835 इंग्लीश शिक्षण वेवस्था लॉर्ड मॅकावलेन ह्या देशांत सुरू केली, कारण ब्रिटीश सत्ता आशिल्ली. जरी कंपनीची आशिल्ली जाल्यार सुद्दां ब्रिटीश सत्ता आशिल्ली. 1857 उर्स डिस्पॅच आयली, म्हणजे ब्रिटीश सत्ता काळांतच हें कमिशन आयलें आनी तांणी सुचयलें हे उर्स डिस्पॅचान 1854 की भारतांतल्या भासांतल्यानच भारतांतलें मुळावें शिक्षण जावपाक जाय. हे प्रमाणांत तें चालीक लागपाक लागलें. ताजे उपरांत कितल्योश्योच समिती आयल्यो, कितलेशेच आयोग आयले. सगळ्यांनी भारतांतलें शिक्षण भारतीय भाशेंतल्यानच जावपाक जाय हें स्पश्ट केलें. ह्याच फाटभुंयेचेर 1937 वर्धा शिक्षण परिशद जाली आनी वर्धा शिक्षण परिशद जी महात्मा गांधींच्या विचारांतल्यान मागीर बुन्यादी शिक्षण, नई तालीम, आवय भाशेंतल्यान शिकपाचेर भर हें सगळें जालें. आनी ज्या पद्दतीन चालीक लावंक जाय आशिल्लें त्या पद्दतीन तें चालीक लायलें ना. 1953 युनेस्को ह्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेन जगांतल्या सगळ्या राष्ट्रांक आवय भाशेंतल्यान शिक्षण दिवपाक सांगलें. हातूंतल्यान एक म्हत्वाची घटना म्हणल्यार 1947 आमच्या देशाक स्वतंत्र मेळ्ळें आनी 47 ते फुडल्या 5 वर्सांत आशिया आफ्रिका खंडांतले कितलेशेच देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें आनी त्या खातीर युनेस्को ही भुमिका घेवची पडली. 1956 केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळान 3 भाशा सुत्राची सुचोवणी केली आनी मागीर 1964-66 हो भारतीय शिक्षण आयोग जाका कोठारी आयोग म्हणटा तांणी 3 भाशा सूत्र मान्य केलें आनी 3 भाशा सूत्र चालीक लावपाक भारत सरकाराक सांगलें. आनी कितल्योश्योच सुचोवण्यो ह्या शिक्षण आयोगान केल्ल्यो आनी ह्याच शिक्षण आयोगाच्या ज्यो सुचोवण्यो आसा, आयोगाचो अहवाल आसा, तातूंतल्यानच 1968 शिक्षण धोरण, 1986 शिक्षण धोरण, 2009 शिक्षण हक्क मुळावो शिक्षण हक्क कायदो आयलो. अर्थात ताका आनी काही फाटभुंय आसा ती हांव स्पश्टीकरण सांगना.
स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्य उपरांत कायद्याचेर आणि कायद्यांत आवय भास आयली हळूहळू. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 आयली. ह्या 2020च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे मूळ परत 1966च्या शैक्षणिक अहवालातच आसा, 1968च्या शैक्षणिक धोरणाक आसा, 1986च्या शैक्षणिक धोरणाक आसा. पूण खुबशा लोकांक हे खबर ना. तांकां दिसता 2020 आयला म्हणजे व्हडलें कितें अप्रूप आयला अशें दिसता. आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात भाषा शिक्षणाची व्यवस्था कितें आसा. जेन्ना हांव भाषा शिक्षण म्हणटा म्हणजेच कोंकणीचोय तातूंत भितर आसपाव आसा. 4 ते 8 वर्सां पिराये पर्यंत पायाभूत शिक्षण स्तर आवय भाशेंत जावचो. साक्षरता आनी आंकडे शिक्षणाचेर भर आवय भाशेंतल्यान जावचो. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 सांगता बहुभाषिकता आणि भाषेची ताकद उण्यात उणे 5वी मेरेन आणि चड करून 8वी मेरेन आणि ताच्याय फुडें आवय भास, थळावी भास, प्रादेशीक भास आसची अशें स्पश्ट म्हणलां. आतां खुबशे वेळार आमी घुस्पतात. भुरगो येता ती भास घेवन येता ती भास वेगळी आसता. ताजी ती थळावी भास आसता, आदिवासी भास आसता, उलोवपाची भास आसता आणि अशें करून हळू मागीर तो प्रमाणीत भाशे कडेन येवचें अशी अपेक्षा आसा. दुसरे भाशेन गिन्यान मेळोवप जायना. दुसरे भाशेन शिकप जाता, गिन्यान मेळूंक शकना. त्याच बरोबर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सांगता द्विभाषिक शिक्षण. भुरग्याची भास ते आवय भास म्हणजे भुरग्याच्या भाशेंतल्यान भुरगो हळूहळू आवय भाशेंतल्यान शिकतलो, प्रमाणीत भाशेंतल्यान शिकतलो. बुन्यादी पावण्यार 3 वा चड भाषा. तिसरे मेरेन लिपीची वळख आणि वाचन बरोवप ना, जे आमी सगळे बरोवप करतात. त्रिभाषा सूत्र चालूच दवरपाची सुचोवणी ह्या शैक्षणिक धोरणांत केल्या. त्याच बरोबर संस्कृत आणि परदेशी भाषाय शिकच्यो अशी सूचना आसा. हिंदी भाषिक राज्यांनी दुसरी एक भारतीय भास शिकची अशी सुचोवणी आसा, जी सुचोवणी कोठारी कमिशनांनी केल्ली. पुराय देशभर साबार राज्यांनी एकमेका कडेन भारतीय भाशांचे शिक्षक आसचे, भारतीय भाशांचे शिक्षक तयार जावचे, आधुनिक तशें अभिजात भासो शिकपाची तजवीज आसची. सगळ्याच विशयाची पुस्तकां आवय भाशेंत आसची. म्हणजे भाशेचीच न्ही तर विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल ह्या सगळ्या विशयाची पुस्तकां आवय भाशेंत आसची. उच्च शिक्षणात भारतीय भासो आसची. उच्च शिक्षणाच्या पावण्यारी 3 भाषा सूत्र. भारतीय भाषा विभागाची स्थापणूक प्रत्येक विद्यापीठात जावची, राज्यांत जावची, ताका घटाय येवची आणि पदवे मेरेन भारतीय शिक्षण आसचें अशी सुचोवणी आसा. भारतीय भाशांक उर्बा मेळची म्हणून 8व्या वेळेंतल्या सगळ्यो भासो त्या भायर आदिवासी आणि हेर भाशांचोय आस्पाव आसा. दर एका शाळा समूह पावण्यार राज्या भायली भास शिकोवपा खातीर शिक्षक आसचो. म्हणजे स्कूल कॉम्प्लेक्स तांकां ताकद दिवप आणि तातूंतल्यान प्रत्येक स्तराचेर एक परकी भाशा शिकोवपी शिक्षक आसो. परकी म्हणजे भारतीय भाशा. भारतीय भाशा संशोधनाक बळगें मेळचें अशी सुचोवणी आसा. भाशा शिक्षण चालीक लावपाक राष्ट्रीय पुस्तक उर्बा धोरण चालीक लावचें अशी सुचोवणी आसा. उच्च शिक्षण पावण्यार भारतीय भाशेंतली पुस्तकां, भारतीय भाशेंतल्यान विज्ञानीक आणि तंत्रविज्ञानीक शब्द तयार करपाची व्यवस्था, दर 3 वर्सांनी प्रत्येक भाशेंत शब्दकोश प्रकाशीत जावची अशी अपेक्षा. कारण नवीन शब्द येतले, हे नवीन शब्द प्रत्येक भाशेंत आसपावचे. अर्थात कोंकणी भाशेंत ती चड गरज आसा. पुस्तकां अणकार करप. आता तिसरो भाग जो आसा तो आव्हानां आनी उपाय. धोरण म्हणल्यार कायदो न्ही, हें आमकां सगळ्यांक कळूंक जाय. तें एक लॉलिपॉप. भुरगो ओग्गी रावपाक जाय म्हणून आमी काडून लॉलिपॉप दिता. म्हणून भाशा विशयांत जे चळवळी आसा तांकां ओग्गी करपाक धोरणांत भाशा ही घाली आनी हें तांकां लॉलिपॉप. भाशा मोगीचें तोंड करपाचो उपाय. सरकार आवय भाशेंतल्यान शिक्षण हाजेर प्रामाणीक ना. खंयचेंच सरकार ना, राज्य सरकारी ना, केंद्र सरकारी ना. ह्या खातीर खूब आव्हानां तयार जाल्या. आव्हानां कितें आसात? तंत्रविज्ञानाक जाय तसो भाशेचो विकास करप हें अत्यंत चड गरजेचें आसा. कृत्रीम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स
हाका सोयीची जावपा सारकी भाशा जावपाक जाय. समाज माध्यमां इंग्लिशींतल्यान, मोबायल इंग्लिशींतल्यान, संगणक इंग्लिशींतल्यान हाजेरय उपाय आमी काडूंक जाय. आमी भाशेचो जेन्ना विकास म्हणटा तेन्ना फक्त साहित्य आयलें म्हणून जायना, तंत्रविज्ञानीक दृश्टीन ती भाशा येवपाक जाय. कोंकणीचे मुखार आव्हान जें आसा तें कोंकणी उलोवप्याचें स्थलांतर, देशा भितर स्थलांतर, देशा भायरूय स्थलांतर. गोंय राज्यांत येवपी भायले लोक हेंय एक आव्हान आसा. पूण हे रोखडीच कोंकणी शिकतात 6 म्हयन्या भितर आनी ते शाळेंतय जर कोंकणी आसली जाल्यार ते कोंकणी विशयय घेतात. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ राज्यांत ते कोंकणी शिक्षण हे हांगा ते उलोवपी आसात ते मानतले. थंय काय मुळावें शिक्षण कोंकणींतल्यान जावंक शकना, एक विशय म्हणून कोंकणी जावंक शकता. गरज असल्यार काही भागांत कोंकणी मुळावी शाळा येवंक शकता, पूण तें एक आव्हान आसा. 12वी मेरेन एक विशय कोंकणी घेवपाची तजवीज गोंयांत तरी आसपाक जाय. विद्यापीठ आनी आसाय बी. विद्यापीठ पावंड्यार एक विशय कोंकणी घेवपाची तजवीज जशी गोंयांत आसा तशी ती केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्रांतय आसूंक जाय. दर एके कडेन शिकोवपाक मेळना जाल्यार ऑनलायन शिकपाची तजवीज. अशें दिया की महाराष्ट्रांत कोंकणी भाशिकाक कोंकणी शिकूंक जाय जाल्यार ऑनलायन शिकपाची तजवीज आसूंक जाय. फाल्यां केरळाक, कर्नाटकांतल्या लोकांक कोंकणी भाशीक आसा ताका कोंकणी शिकपाक मेळना, कोंकणी शिक्षणाची तजवीज ऑनलायन आसपाक शकता. शिक्षण मंडळ, विद्यापीठान ताका मान्यता दिवपाक जाय. हें अत्यंत गरजेचें आसा. एक आव्हान जें आसा, इंग्लीश मुळाव्या शाळांक गोंयांत अनुदान मेळटा हें एक आव्हान आसा. खाजगी विना अनुदान इंग्लीश शाळा सरकार दिता हें सबंद भारतभर तें चालू आसा. एक वटेन म्हणप की आमच्यो भाशांक आमी उत्तेजन दिता आनी दुसरे वटेन इंग्लीश माध्यमाची शाळा येता. मागीर ते महाराष्ट्र आसत, कर्नाटक आसत, केरळ आसत किंवा सबंद भारतभर किंवा गोंयांत तर ते मोठ्या प्रमाणात आसा. खाजगी विना अनुदान इंग्लीश शाळा पालकांची कोंकणीच्या संदर्भात अनासता. आमी आनी कोंकणी कित्याक शिकूंक जाय? एगो म्हणजे कोंकणी म्हजी भास. पूण तांकां खबर ना इंग्लंडाकी इंग्लीश शिकची पडटा. फक्त इंग्लीश येता दांतां जन्माक लागून म्हणून ते पोर्तुगीज शिकनात किंवा ते हिंदी शिकनात किंवा कोंकणी शिकनात, ते तांचीच भास शिकतात. खुद्द पोर्तुगालाकय पोर्तुगीज भासच ते शिकतात. 9वी आनी 10वी शिक्षण मंडळाचे भाशा विशयक धोरण मातसो दुबाव दिसता. 3 भाशा सूत्र आसा. R1 थंय इंग्लीश आसा, R2 थंय कोंकणी, मराठी, हिंदी आसा, R3 म्हणटा ते कोंकणी, मराठी, हिंदी, संस्कृत, हेर देशी वा परदेशी भास. हांगा भंय आसा कोंकणी. कोंकणी नासतनाय एसएससी जावंक शकता किंवा मराठी नासतनाय एसएससी जावंक शकता, कारण हांगा स्पश्टीकरण ना. जशें पयलीं 3 लँग्वेज फॉर्मुलांत काही स्पश्टीकरण आसतालें तें ना. सरकाराची कोंकणी खातीर अनासता. 10वी मेरेन कोंकणी आशिल्ल्या सरकारची नोकरी मेळची अशी अजून तजवीज जायना. हेर परीक्षा मंडळा कडेन संलग्न आशिल्ल्या शाळांनी 8वी मेरेन कोंकणीची शक्ती आसूंक जाय. म्हणजे ICSE, CBSE ह्या मंडळा कडेन संलग्न शाळा ज्यो आसा त्या शाळांत 8वी मेरेन कोंकणी सक्तीची आसूंक जाय, जी सरकारान करूंक जाय. हें एक आव्हान आसा आमच्या मुखार. लिपी वयल्यान कोंकणी भाशिकां मदलो वाद हें अत्यंत बाकीचो जरी वाद नासूं जाय, गोंयांत कांय प्रमाणात रोमी देवनागरी हाजेर वाद आसा. भास आमकां जोडटा. भास शिकता जाल्यार टिकता आनी भास संस्कृती राखता, दायज राखता. आयच्या सगळ्या वक्त्यांनी सांगिल्लें आसा. दुर्दैवान गोंयांत तरी भास हो राजकीय खेळ जाला. कोंकणी अस्मिताय आनी अस्तित्व हाजेर हावळ हाडटा. रावप, जेवण, खाण, न्हेसप, लोककला, लोक संस्कृती हें सगळें आमचें दायज. कोंकणी जिती उरली जाल्यारच हें सगळें दायज जितें उरपाचें. हाजेर एक उपाय तो म्हणजे आमी जागृत कोंकणी लोक आसप हें अत्यंत गरजेचें. पोर्तुगीजाचो शेक आमचेर उरलो, आमकां भाशेक मान्यताय मेळ्ळी, 8वे वळेरेंत गेली, कोंकणी राज्य जालें. आनीक जागृत जावपाची गरज आसा. पूण आयचो वैरी आसा तो परकी ना. आयचे वैरी आसात ते आमच्या भितरच आसात. कोंकणी भाशीक आमी म्हणटा 40 लाख, प्रत्यक्षांत नोंदणी प्रमाणे 23 ते 25 लाख. 40 लाख आसतले, पूण खूब जाण महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळांत
ते कदाचित आपली आवय भास म्हणून कोंकणीची नोंद करना जाय. कित्या खातीर महाराष्ट्रांत नोकरी मेळपाक जाय जाल्यार मराठी जाय, कर्नाटकांत नोकरी मेळपाक जाय कानडी जाय. म्हणटकीर स्वाभावीक तो घरांत कोंकणी उलयता, भायर कोंकणी शिकपाक मेळना आनी तो आपली भास मागीर कन्नड लायता अशी शक्यता आसा. म्हणजे ह्या सगळ्यांचो जर विचार केलो जायत आमचे प्रमुख वक्त्यांनी सांगले 7,100 भासो 2,600 भासो हुस्कार करपा सारख्यो आसा. भारतांतय 780 भासो आसा, 157 भासो हुस्को करपा सारक्यो आसा. भारतांतल्यान 220 भासा शेणुल्ल्यो आसा, कोंकणी शेणपाची ना. आनी ती आनीक नेटान फुडें वचपा खातीर आमकां सगळ्यांक हें राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण जें आसा ताच्या संदर्भात विचार करचो पडटलो. सरकाराच्या फाटीक लागचें पडटलें आनी जेन्ना फाटीक लागता तेन्ना सगळें मेळटा. ओगी रावन कांयच मेळना, उर्दू पर्यंत कांयच मेळिल्लें ना. आनी म्हाका दिसता ही जर सगळीं आव्हानां जीं आसा त्या आव्हानाचेर आमी उपाय जर काडलो जायत, सरकारा फाटल्यान लागले जायत, आमीच लोकां मदीं जागृती केली जायत, शिकपा खातीर जागृती केली जायत, तर निश्चितच कोंकणी ही कोंकणी शैक्षणीक धोरणांतल्यान फुडें वचपाची शक्यता आसा. देव बरें. पांडुरंग नाडकर्णी सरांनी वेळा भितर आपलो विशय मांडला. सद्या वेळात आमी जाता तितले मुद्दे आणि शक्य असल्यार कांय प्रश्न घेवचे असो एक प्रयत्न आसा. फक्त हें आतां मुखार आसल्या वेळा भितर करपाचें आसा, ताका लागून कितले प्रश्न घेवन येता बी सांगून जाता. हांव मागता प्रिंसिपल J.R. रुबेलो हांचे कडेन ते स्वता मुख्य म्हणजे कोंकणींतल्यान मुळावें शिक्षण घेतिल्लो मनीस. तांणी गोंय बोर्डाचे चेअरमन म्हणून तंत्रज्ञान शिक्षणात येवपाचे नदरेन आणि शैक्षणिक व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाच्या आदारान मुखार व्हरपाचे नदरेन खूब बरो काम केला. आजूय ते वावरत आसा. नव्या शिक्षणीक धोरणा संदर्भात कितें बदल जावचे आनी ते कशे जावचे हाजे खातीर तांचें खूब योगदान आसा. हांव प्रिंसिपल रुबेलो कडेन चड वेळ घेवचो ना कित्याक आनी वेळ कमी पडला. सगळ्यांक नमस्कार. प्रिंसिपल नारायण देसाईन सांगला तशें म्हणजे मुळावी शिकप कोंकणी भाशेन जालें. म्हणजे शिकप 65 प्रायमरी 65 बेतालबाजी गांवांत आनी मागीर लॉयला स्कुलान. जेन्ना गोंयची ओपिनियन पोल चळवळ चलताली तेन्ना म्हजें शिक्षण जालें. देखून ते आमकां तेन्ना संद मेळ्ळें. एक सांगपाचें की आमचे गोंयांत आमी जाणा सगळें हायर एज्युकेशन इंग्लिशीनूच चलता. आतां हो दर्जो असो आसा की आमचे सगळें हायर एज्युकेशन इंग्लिशीन चलता. गोंयांत पयलीं थोड्यो SSC पळयात मराठी मिडियम शाळा आसल्यो, उर्दू मिडियम शाळा आसल्यो. त्यो आतांचे लेटस्ट स्टॅटिस्टिक्स मराठी मिडियम फक्त एकच शाळा आसा काणकोणांत आनी ती म्हणल्यार फुडल्या वर्साच्यान बंद जावपाची. मराठी मिडियम. उर्दू मिडियमांत 5-6 आसा. वाळपय, वास्को, मागीर नावेली, मडगांव आनी फोंडा. पूण कोंकणी मिडियमांत एकूच शाळा आसूंक ना आनी ती सुरू जावपाक खुबशे टायम घेतलो. मिडियम म्हणटा ते हायर लेवल, हायर एज्युकेशन लेवल, प्रायमरी ना. नाव NEP 2020 म्हणटा की भुरग्याचे पयलें मुळावें शिकप ताचे मूळ भाशेन जावचें. जी ताका बोली आयकूंक येता आनी ती ताणें ताजें शिकप गणीत सगळें ते भाशेन जावचें. हो ताचो मुख्य हेतू. मागीर दुसरी भाशा आतां एक पयले पर्यंत सुरू करची अशें आसा. जी भाशा मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन मागीर ताचे फुडें चलतली. आमी तर मॉडेल पळयत जाल्यार आतां आमच्या भुरग्यांचो प्रायमरी प्राथमीक कोंकणीन सुरू जावचें वा मराठीन सुरू जावचें. थंय मराठी तांची मदर टंग आसा ती. आनी मागीर कित्याक आमचें हायर एज्युकेशन
इंग्लिशीन आसा तातूंत एटलिस्ट पयले ते इंग्लीश स्टार्ट जावची अशें आसा. पूण हे आमचे जायना. तुमी जाणा चडशे शाळांनी इंग्लीश स्टार्ट जाता आनी मागीर देवनागरी स्टार्ट जाता. आमचे हे आसा की देवनागरी पयली तर स्टार्ट केली ते फोनॅटिक्स बिल्डअप केले आनी मागीर इंग्लीश सुरू केली जाल्यार ती एकदम बरी आमचे एज्युकेशन लेवल एकदम वयर चडटली. कित्याक देवनागरीन आमी खंयचेच लँग्वेजीन वा खंयचेच भाशा आमच्यान बरोवपाक कित्याक ती लेटरांनी वता, सावंडाचेर वता. तेन्ना तुमी आतां थोडे पयलां आसतलें वॉट्सॅपार देवनागरी सेटींग केलें. तूं तर सावंड जालो तो मारलो तो मागीर तुका ते प्रॉम्प्ट दिता ते इमिजिएटली एक चूज करपाक आनी एक शब्द घडोवपाक जाता. तशेंच सपोज आमचे भुरग्यांक फुडाराक जर्मन शिकपाक जाय, फ्रेंच शिकपाक जाय, ते फोनॅटिक्स आमच्यान देवनागरीचेर इजिली भुरग्यांक दिवपाक जाता. हांव जाणा आमचे फ्रेंच टिचर आमकां ते फ्रेंच फोनॅटिक्स पयलीं तुमी जाण जावंक जाय की आमी SSC पास केले तेन्ना कोंकणी आसोंक ना. आमकां 5 वर्सां कोंकणी बंद जाल्ली आमची. चवथेक शिकले मागीर 5 वर्सां म्हजें शिक्षण कोंकणी आसोंकच ना आमकां. आमी पुणा बोर्डा SSC केली पूण आमकां मागीर फ्रेंच येवपाक पडली. नाव फ्रेंच शिकता आसतना आमकां आमचे टिचर फ्रेंच उतरां देवनागरीन बरोवपाक शिकयताले. तशेंच आतां तुमी जाणा आसतले जर्मन शिकता आसतना जर्मन कोणूच शिकता ताका ती जर्मन उतरां देवनागरीन ते फोनॅटिक्स दाखयता. इंग्लिशीन ती दाखोवपाक जायना रोमन हातूंत. पुर्तुगेज जाताले कित्याक ते ग्राफ आनी ते एक्सेंट शिकताले ते फुडें. सो आमचे भुरग्यांचें आमचें म्हणणें आसा आतां NEP गोवा इम्प्लिमेंटेशन देवनागरी स्क्रिप्ट आनी रोमन स्क्रिप्ट सायमल्टेनियस वचपाचें. बट इंट्रोडक्शन टू रोमन शूड बी टू देवनागरी स्क्रिप्ट. जाका आमची टिचरांक इतलें ट्रेनिंग जाय पडलें ते फुडें व्हरपाक. एक जालें. दुसरें तर नाटकरीन सांगलां तशें गोंयांत आमचे भुरगे SSC पास जाता एकूय भारतीय भास शिकनासतना. तुमी जाणात ते. आनी हे चड जाता दुसरे बोर्ड आसा ते गोंयचे बोर्ड न्हू ICSE CBSE आसत. हे NEPचेर हें आसा की 2 भाशा भारतीय जावंक जाय भुरग्यांक 10th पर्यंत आनी मागीर 12th एटलिस्ट एक भारतीय भास भुरगो शिकपाक जाय. हें आमी इम्प्लिमेंट करपाक आमचे टेक्स्ट गोंयचे टेक्स्ट बुक्स ते गोवा बोर्डाचे टेक्स्ट बूक आसात ते SCERT हें करतात प्रोड्यूस करतात. त्यांचो दर्जो आमी उंचे पावंड्यार हाडचो पडटलो. हें आमी सुरू काम सुरू करपाक स्टार्ट केलां आनी ताका लागून हे तर काम सारकें जायत. हे पुस्तकां आमी दुसरे स्टेटींक पर्यंत महाराष्ट्रा कर्नाटका दुसरे स्टेटीक पर्यंत ते आमी बूक दिवंक शकतले. सो हें काम एक जोरान कोंकणी परिशदेन घेवंक पडटलें. हाचो फुडार घेवचो पडटलो. इतलें उलोवन हांव म्हणजे बंद करता. सगळ्यांक आमचे I would just like to tell you I am not a linguist आनी आमची कितें जालें की आमी फिजिक्स टिचर फिजिक्स आनी मॅथ्स आमचे थ्रू आवट इंग्लिशीन बोडीत जातली. पूण आतां हळू करून आतां रिटायर जालो म्हूण आतां थोडीशी परत आमी आय एम बिकमिंग यंगर आनी लर्निंग मोर कोंकणी. थँक्यू.
सर. भोवनादी रिबेलो सरान आमच्या मुखार स्वता भाशेचो मनीस नासतना भाशे संबंधातली बारीकसाणी दवरल्या. तुम्ही 2 वक्ते आयकले ह्या दोघांनी गोंयच्या शिक्षणा संदर्भातली नव्या शिक्षणीक धोरणाच्या संदर्भात जे कितें चल्लां म्हणजे जावंक जाय हाजे बद्दल सांगले. आता तुम्ही जांकां आयकतले ते ह्या राज्यांनी भाशीक अल्पसंख्याक म्हणून जगतात आणि भाशीक अल्पसंख्य म्हणून तांचे जे प्रश्न आसात ते एके तरेचे आसात. बरें, ही राज्यां आपल्यो द्रविड भासो मोठ्या खर्चांनी लागू करतात आणि थंय कोंकणी म्हणून जगप, कोंकणी भास तिगोवप आणि कोंकणींतल्यान शिक्षण करप किंवा कोंकणी शिक्षणात हाडप ही मोठी आव्हानां आसात. त्या खातीर खंयचे पद्दतीन पाठ्यपुस्तकां तयार करपा पसून फुडलें सगळें काम हे लोक करतात आनी ताका लागून तांचे जे अनुभव आसात तांचे मुखावयली जी आव्हानां आसात ती आमचे परस आनीकय वेगळी आसा. पूण ताजेर ते उपाय काडटात आनी त्या खातीर तांकां खऱ्यांनीच इश्ट पावता. हांव आतां मागतां भोवमानेस्त डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै जे स्वता कोंकणी शिक्षणा पासत कर्नाटकांत खूब वावर करतात. ते स्वता दोतोर आनी तरी आसतना शिक्षणात ते वेळ काडून इतलो रस घेतात, इतलो आपलो वेळ दितात. त्या खातीर खरें म्हणजे तांची इश्ट जावपाक जाय. सगळ्या कोंकणी भाव भयण्यान जे हांव प्रोफेसर ऑफ मेडिसीन हे दोनूय न्हय खंयचे, पूण कोंकणी काम कित्याक करूंक लागलो हांव म्हणजे एक व्हिडिओ तुमकां दिता. आमी मेडिसीन लोक तशेंच आमी 15 मिनट भितर दुयेंत कितें तेजे भलायकी कित्याक वाडटा 15 मिनट दिता. 2 म्हयनो लॉयरान सांगला म्हणजे तुमची फायल दवरून वचूं येवप नेक्स्ट वीक ते तशें ना. वी आर एक्स्टम टू ट्रीट इमिडिएटली. म्हजी स्लायड आसा ती म्हाका दिसता एक 20 स्लायड आसा ती न्हय. पयलू स्लायड हे म्हाका दिसता एक 20 स्लायड आसा ती एवरी 30 सेकंदां तुमी स्लायड बदलता नाजाल्यार उलयत उरता ते स्लायडान. ते कितें फर्स्ट स्लायड कितें दाखयता हे हांगा गोंयांत भांगरभूंय पब्लीश केलो न्यूज आयटम कर्नाटकांत जैतिवंत कोंकणी शिक्षण आनी ते कोंकणी शिक्षण जैतिवंत जालां. हे पळय हांगा 100% जय 10th स्टँडर्डान. आमकां क्लॅप दिनात तुमी बरें. 10 वर्सां भितर आमकां कोंकणी शिक्षण सुरवात जाले. 10 वर्सां भितर आमची भुरगीं 10th स्टँडर्डा आयल्यात. 10th स्टँडर्ड सगळी पब्लीक एग्जाम न्हय हांगा बी SLC सगळी भुरगीं जे 40 की 45 की ते 10th स्टँडर्डा बसलीं सगळीं पास 100% रिजल्ट. हे आमचे पयलें अचिवमेंट. हे साक्ष आधारीत ताचे पळय हांगा वेगळे वेगळे आसा. हिस्टॉरिकल अचिवमेंट ते घाल नेक्स्ट घाल. हिस्टॉरिकल अचिवमेंट पूर्णिमा प्रभू स्कोरिंग 100% इन कोंकणी. कोंकणी 100 मार्क घेतले तिणें 100 अंक जोडली. 10th स्टँडर्डान जे कर्नाटकाचे लोक 450 वर्सां खाली उलोवपी दवरलेले कोंकणी भाशेन. आमचे घराचे 4 वण्टी भितर मात भास चलता. लग्नाक गेले देवळांक गेले थंय भास उलयतात. वाचप येना बरप येना. कित्याक येना ते यत्न केल्ले ना. 450 वर्सां जिवंत जैत बोर दवरून घेतले आमी कर्नाटकाचे 3 जिल्ह्यांनी. 10 लाख लोक आसा आमी. 10 लाख लोकांक कोंकणी आज बी बरे उलयतात. वेगळी वेगळी बोली आयकूंक पडटात बट अडना. दॅट डजंट मॅटर. ते बरोवपाक एक स्टँडर्डायज कित कशें करचें हाका आमी इतलो त्रास घेवचा पडलो. 10-15 वर्सां भितर एक काम जालें. हें पळय आमची टिचर्स पयलें बॅच ऑफ टिचर्स आनी 2010 आशिल्ले. हांकां आमी कोंकणी सगळी हांची आवय भास कोंकणी कोणाकय वाचपा येना बरोवपा येना. थोडे लोक हिंदी शिकले तांकां आमी ट्रेनींग दिली. हांगा हांव दिसता एक 10 वर्सां फाटीं कशी आशिल्ली 14 वर्सां फाटीं दिसता. हांगा मुरलीधर प्रभू म्हणून कुमटाचो ताचे शाळेंत गेली आसा. ती मदीं बसल्या TV मोहनदास पैची आवय
ती विमलावी पळय ती शिक्षक आशिल्ली. ती म्हणल्यार अरे तुमी कोंकणी शिकोवचे ट्राय करता सांगा बरें तुमी कितें जाय तुजे पुता सांग आमकां एक 10 लाख रुपये दी म्हणून तो दिता करोड रुपये दिता हाका इंजिनियरींग मेडिसीन स्कॉलरशिपाक कोंकणी शिकोवपाची इल्ले दिवचे सांग ताका म्हणून दिया 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 सो पयशे ना पयशे आमी तयार करपाक जाय. ही कोंकणी शिक्षक यांनी आमकां त्रास घेवन हांकां आमी गोंयांतसून आमगे खूब लोक येता आशिल्ले शिकोवपाक. म्हणजे प्रकाश नायक येता आशिल्लो, नारायण देसाय आयला मंगळुराक तेन्ना, मागीर आमचो गाणेकर बाब येता आशिल्लो. तांकां आपूण घेवन कोंकणी भास शिकप कशी करची हें तांकां ट्रेनींग दिवच्या हर एक परस आमी तांकां लायता आशिल्ले. ही टिचर्सांनी आमकां कोंकणी शिकयली. आज नेक्स्ट स्लायड जाय ते कितले भुरगे आमी पयलीं स्टार्ट आतां लेटेस्ट ताजे उपरांत जाले व्हडले आमचे विश्व कोंकणी केंद्राचे 2014 एक 4 वर्सां उपरांत आमचे बस्ती माम आसा आनी सगळीं लोक आसा इतली शिक्षक आसा तांकां युनिफॉर्म सारी सगळे आमकां कोंकणी शिक्षक आमी अशे कितले 12 शिक्षक आशिल्ले त्या पुरा हेतान आनी इतले जाणांक तो एकलो माधव आमगेलो माधव पै मंदरके माधव पै हे पुरो कोंकणीचे मोगी आनी भास कशी बरोवपाक जाय. आनी आमी शिकोवचे देवनागरी लिपीन मात दुसरे आमी कन्नड लिपीन शिकयना. ते कित्याक आमी केले आमी मानलें की देवनागरी लिपीनी कोंकणी बरयल्यार सगळे देशांत पावतले. आमकां हें ना खरें पूण आमी शिकतले. आमची ते कन्नड भास आसा कन्नड भासाचो दबाव आसा सगळीं आसा. एक लिंग्विस्ट सांगता एक धाकटी भयणी तरी व्हडली भयणी आसा ती भागता एट्रिशन ऑफ द लँग्वेज जाता. ते एट्रिशन जावचें ना तर कशी तिका जिवंत दवरची कशी वाडोवपाची अशी इतले लोकांचे तातूंत आमी काम करतले. तरी सगळे विश्व कोंकणी केंद्राचे आमचे तेन्नाचे 2014चे हे लेटेस्ट पळया पळय 2024 ही सगळी आमचे नवे विश्व कोंकणी केंद्रात नवो भवन जालो सेंट्रल भवन जालो तेन्ना काडली ती चड शिक्षक तेन्ना आमी आसताची आनी थोडे शिक्षक तो फोटो इतलो बरो आयलो ना पूण दीस इज हे म्हणजे हांगा पळय आमचे कोंकणी शिक्षक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तेन्ना 10 बी लुक एट देम युनिफॉर्मिटी स्टुडंट्स सारखे स्कुलां युनिफॉर्म घालून येतात न्ही म्हणजे तशी आमचे आनी तांची ट्रेनींग बी तशी आसता. तांची वेगळी वेगळी बोली आसता घरान पूण तांकां स्टँडर्डायज करतले आनी तांचे कडेन कोंकणी शिकप चालू दवरलें. 14 वर्सां जालीं आमी. नेक्स्ट स्लायड घाल आनी कितें आसा पळय. पयलीं कितें जालें जेन्ना कोंकणी शिकोवपाक 2005 जेन्ना कर्नाटक सरकारांनी आमची जे आमी मनवी केली आमी 25 वर्सां केल्या मनवी 1 2 न्हय तर ट्राय एंड ट्राय अगेन बॉय यू विल सक्सीड एट लास्ट. कितली वर्सां उपरांत 2005 कर्नाटक सरकारान सांगलें जाय तुमकां तुमची भास 10 लाख लोक आसा तुम्ही कोंकणी लोकांच्यान बँक केले एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन केले लोकांक काम दिले आणि पैसे जनरेट केले. इकॉनॉमी वी हॅव डेव्हलप फॉर द कर्नाटका 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका. त्या खातीर तुमकां दितात तुमची भास शिकोवपाक. तिसरी भास जाल्यार तिसरी भास बस पुरो. आमी कितें केलें हें पयलीं पुस्तक पळया हांवें तेन्ना गोंय सरकाराचे शिक्षण विभागाचे चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो 2005 ताका एक पत्र बरयलें एक बेजीक पुस्तक आमकां दिया आमी इल्ले इल्ले तातूंत बदल करतात. कितें बदल करतात आमी जनेल आनी कदेल यूज करनात रायट अशें म्हणलें. तुमी आज बी यूज करतात न्ही गोंयांतून आमी सांगलें 3-2 शब्द काडटात आमकां जे पोर्तुगीज म्हूण दिसतात ती काडटात. अशें करून हें पयलीं पुस्तक केलें सरकारान ते 2007 पळय 2 वर्सां ते उपरांत टेक्स्ट बुक करून दिलें. ते टेक्स्ट बुक समितीचो बी हांव सांदो आशिल्लो एग्जिक्युटीव कमिटीचो चेअरमॅन आशिल्लो. कोंकणी तिसरी भास कितले ते 6 येता 6 म्हणून घाला सवे क्लास न्ही हय. आतां कर्नाटकाचें ताका मुद्रण आसा फ्रंट पेज आसा फ्रंट पेज ते आसा आनी ती पुस्तक सगळी देवनागरी लिपीन केली. थोडे त्रास आशिल्लो तातूंत पूण तें जैतिवंत ते टेक्स्ट बुक मागलें लोकांक. जाल्यार पयलीं तुमी सांगलें लोकांक आमचे लोक विचारता आसता आनी कितें वाचचें आसा बाबा कितें शिकचें आसा आमी उलयतात न्ही अशें म्हूण सांगतना हें पुस्तक जेन्ना आमी
भुरग्यांच्या हातान दिले, सरकारान दिले. तुम्ही कितले लोक शिकतले रे? 2000 म्हणे, 2000 पुस्तक प्रिंट करून दिले कर्नाटक सरकार. तेही बरें काम दिले. आमी त्या म्हणजे व्हॉलंटियर्स आशिल्ले, तांणी मंगळूरसून कारवार मेरेन कितले स्कूल आसात ते विशेष तर दोन कोंकणी लोकांक सुरवात केली. मॅनेज करपी शाळे आसा ती पुस्तक आमी फ्री वांटली. फ्री ती भुरग्यांनी सगळी पळयली. अरे आमची भास टेक्स्ट बुकांत आयल्या. तांकां इट वॉज इम्पॉसिबिलिटी इट वॉज. पूण ती आयली. पूण ते पुस्तक वाचतना थोड्या लोकांक पेरंट्सांनी म्हणलें खंयची भास? गोंयची भास. अरे सांगलें तांकां गोंयची भास म्हणून एकटीच आसची कोंकणी. तुमी उलोवची ते वेगळी आसा, गोंयांत वेगळी उलयतात, पूण दॅट डजंट मॅटर. हांव सगळे हिंदी बेल्ट म्हणटात न्ही आतां नॉर्थर्न इंडिया, ते सगळे हिंदी बेल्ट हांव आनी म्हजी बायल करून आमी सगळे आमी यात्रा करून आयले. 35 नमुन्याची हिंदी आसा. 35 व्हरायटीज ऑफ हिंदी बोली आसा. पूण टेक्स्ट बुक स्टँडर्ड आसता. ते कशें जालें? सो इट कॅन बी डन. आमची कोंकणी टेक्स्ट बुक बी तशी करप जाता अशें ते लायले. आनी हें आमचें गोंयचें मॉडेल फर्स्ट स्टँडर्ड KG स्टँडर्डाचें पुस्तक. नेक्स्ट बघा, ही फर्स्ट आमचे ग्रुप ऑफ कोंकणी 2007 जेन्ना कर्नाटक सरकारान परमिशन दिलो, 28 भुरगीं आशिल्लीं, एक टिचर. आनी आमच्या शाळेंत आनी ताच्या फाटल्यान तुमकां एक स्क्रीन दिसता, तें बी कोंकणी कावी कला. ताजे आमी स्क्रीन बी करून घाला. सगळे कोंकणी आमचे. आमची शाळा इंग्लीश मिडियम शाळा जे आमी शिकयली, पूण कोंकणी 28 स्टुडंट्स आसा. तिणें बेजीक लेसन्स कशें वाचचें ते शिकयलें. दीस वॉज द फर्स्ट इयर्स वर्क आमचें 2007. मागीर कितें जालें पळय, मागीर आमी कोंकणी शिक्षणाक प्रोत्साहन मंगळूर शासक योगेश भट ते तेन्ना आमकां शासक आशिल्ले, आमदार आशिल्ले. ताणें कर्नाटक सरकारान लिखी मारली की दिया आमकां कांय पण सवलत दिया. मागीर डॉक्टर TMA पै प्रतिश्ठान, TMA पै फावंडेशनाक खूब आमकां साहित्याक पुरस्कार मेळ्ळा. डॉक्टर माधव पै हाचे सांगात म्हाका 1968 जेन्ना हांव मेडिसीन स्टुडंट आशिल्लो, एक गजाल सांगता तुमकां. ताणें आमकां कोंकणी लोकांक मणिपालांत तशी वोट केले. आनी अरे तुमी सगळे कोंकणी रे? हय आमी सगळे कोंकणी. तुमी शिकता? हांवें म्हाजो पळय तेका विचारलें. आमकां तेन्ना कांय ज्ञान ना कोंकणीचें, म्हळ्यार बरोवप आनी शिकोवपाचें ज्ञान उलयतात. सर ती कोंकणी लिपी खंयची म्हणटा. अरे कितें म्हणटा तूं? देवनागरी रे म्हणालो. तेन्ना 1968ची गजाल. ताणें तेन्ना सांगिल्लें हांगा खूब बसलें. आज मेरेन हांव कितें चालूच दवरलें. आनी 2 मिनिटान 2 स्लायड आसा ती दाखया बाबा. कोण पळय प्रोग्रेसीव ग्रोथ तशें पळय 2010 देखून आमचे कोंकणी हाचे फाटले तेनाका हे 2007, 9, 10, 11 कोविड टायमार तुमकां दिसता 2021 थोडी शिक्षणाची थोडी कमी पडली. आनी परतून आतां आमचे 300 आसा ती 12 शाळे आसा ती मंगळूरसून कारवार मेरेन. ताका आमी कितें करता की लास्ट लायन कितें दाखयला हांव तो नाका तो ग्राफ हांव सांगलें न्ही आमी मेडिसीन प्रोफेसर आमकां ग्राफ जाय. हे पळय आमी तो नाका जालो हो हे पळय 2010 50,000 रुपये आमी विश्व कोंकणी केलो. आमकां सरकारी ग्रँट ना. हे टिचर्सांक सरकारी पगार ना. तांकां आमी ऑनरेरियम दितात. आनी एक भुरग्यांक 1,000 रुपये कोंकणी शिकोवपाक स्कॉलरशीप. आमी काल कारवारा आशिल्ले हांव आनी म्हजी बायल. तांकां 40,000 40 भुरगीं आसा ते 40,000 पयशे दिले. एक फ्री बॅग दिलें आनी कोंकणी आमी वाचून तांकां आयकलें. हे पळया आज आमचे बजेट वयर आसा. आमकां वयर आसा 10 लाखाक खर्च आसा. आमकां 10 लाख सगळी आनी विश्व कोंकणी केंद्रांतून पयशे करता. लोकांचे पयशे आमची भास आमी वाडोवता आनी कोण वाडयता? सरकार आमी म्हाकाय कांय अजून मेळ्ळें ना. सो अशी आमची परिस्थिती आमी कोंकणी शिकयत आसा की तें वाडत वता. आनी 40,000 भुरगीं आसा आमच्या आवय भास तेमी कोंकणी आसची कर्नाटकांत. 6 देखून 10 मेरेन आसली भुरगे 40,000 आसात. आज मेरेन आमी 4,000 जनांक वी हॅव मेड देम लिटरेट्स इन कोंकणी. आनी खाली उलोवपा आशिल्लें आमी 40,000 लोकांक काय करतले?
आमकां तुमचे बिणी सहाय जावका ताजे फाटींग जावका गोंय सरकारान बी दिवका ते हांगा स्टेट लँग्वेज न्हय. दिस इज द ओनली लँग्वेज इन द कंट्री विच इज स्प्रेड ओवर लायक दीस न्हय. त्या खातीर गोंयान ती ताजे लिडरशीप घेवंक जाय आनी हें काम आमी चलत वतात. म्हणजे नंतर आनी दुसरे येतात काम करतात. हांव आनी म्हजी बायल करतात नाजाल्यार ती वचून करतात. सगळेच करून आमी इतलें कोंकणी शिक्षण चालू दवरलां. सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणून म्हणटा. आनी जय कोंकणी जय भारत. हय बरें जावं डॉक्टर पै. आमचे कडेन आसा त्या वेळा भितर आमचे केरळांतले भाव एस सुदेश शेणै हे आतां आपलो विशय मांडटलो. केरळांत एक गजाल बरी अशी आसा की तांकां सतत एक प्रश्न आसतालो केरळांतल्या लोकांक की तुमचे भाशेक लिपी ना. ते म्हणटाले आमच्यो 5 लिपी आसा आनी तांचें म्हणणें आशिल्लें 5 लिपी म्हणजे एकूय लिपी तुमची न्ही. तांकां साहित्य अकादमीची मान्यताय आणि देवनागरीतले कोंकणी साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळ्ळ्या नंतर ह्या लोकांक एक मोठो धीर आयलो की आमकां आमची भास आसा. आनी त्यांनी केल्ले प्रयत्न आज पयलीं थंय मल्याळम लिपींत खूब कोंकणी बरोवप चलतालें. आज थंय देवनागरींतल्यान चलता आनी ते शिक्षणा खातीर जे प्रयत्न करतात ते थोड्या भितर तुमी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी हो फोकस दवरा. देवालय उर्वरियालय पयांगराय प्रथम जानो प्रणाम करता. योगाध्यक्ष मंचारी पेसीची सदसारी उपविष्ट जान आसले सर्वांक नमस्कार. हांगा सांगेल म्हणटा भूक लेगले मनशा मुखारी देवासरी आहार रूपार्थ नाल्यार भक्षणा रूपार्थ एमची अवस्था म्हणून बायबल सांगता. ते देखून चड सांगना हे पोएम्स विथीन टाइम लिमिट करू श्रम पंपता. राष्ट्रीय शिक्षण घोषणेनिक कोंकणी भाषा आव्हानानिक उपाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड कोंकणी लैंग्वेज चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन्स. विद्याभ्यास क्षेत्रांत समूल बदलाव हाडचे बगेक जावन भारत सरकारान 2020 राष्ट्रीय शिक्षण घोषण केली. शिक्षा सर्व जनपदाक प्राप्त जावचे बगे आसली ಒಟ್ಟು ಉಪಾಯ ಅಂತೂ ಅಸ म्हूण आमकां पळयल्यार मनान जाता. विद्यालयांतले प्रथम खटाय आमी सांगताय प्री प्रायमरी आनी प्रायमरी मातृभाषा न्हयच कोरका म्हणून अंतू चड इन्सिस्ट करताय. अध्ययन करूंक कोंकणी भाशेची प्रयोजन मेळटलो म्हूण आमकां मनान जाता. काही प्राप्त करचे बगे जावन मातृभाषेने शिकूका आमकां साहचर्यारी कोंकणी भाषेक राष्ट्रीय शिक्षण घोषणा भितर कशी हाडका म्हणून असले आलोचन करूया. कोंकणी भाषेचे प्राधान्य सांगत म्हणून आसल्यार विविध वेश विविध आहार विविध भाषा सर्व वेगवेगळे आसा. आमकां जाल्यासतना आमकां भारतीय म्हण आसलें एक चिंता आमगेल मनां आसा. आमगेली ती अखंडता लोक प्रसिद्ध जाणार. गोंयांतली औद्योगिक भाषा कोंकणी जावन आसा. जाल्यार कर्नाटक केरळ महाराष्ट्र आदी राज्यांत कोंकणी उलोवचे भारी लोक आसा म्हणून आसल्यार स्पश्ट जावन आमकां कळटा म्हणून आसल्यार एक भाषा म्हणलें लेखान कोंकणी भाशेक एक प्रमुख स्थान प्राप्त जावन आसा म्हणून आमकां कळटा. जाल्यार हितून सबारतें प्राधान्य दिताय म्हणून आमी पळोवंक आमकां भारी कला रूपच साहित्य रूपच सांस्कारिक रूपच हाका सगळं प्रोत्साहन मेळका म्हणून आसल्यार आमगे भाशेक तीर्थ जावन एक प्राधान्य मेळका. विद्यालयांतू आयजान आशिल्ले स्थान आमगेल भाशेक आसवे म्हणून आमी निमगलारी ना म्हणटा मनान जाता. ते देखून कोंकणी भाशेचे ते इतके ताका प्रश्न आसा नाल्यार ताजी इतकी फांजान आसा म्हणून आमकां चोवया. एक प्रथम जानो माननीकरण नातिल्ली अवस्था आमगेल भाशे आसा. देवनागरी लिपी कोंकणी भाशेची औद्योगिक लिपी जाल्यार वेगवेगळेच कर्नाटका जावो केरळा जावो सगळे वेगवेगळे लिपी तांणी उपयोग करताय. थोडी एक लिपी आमकां कॉमन जावन ना म्हणलें एक प्रथम जावन आशिल्लो प्रश्न जावन दिसता.
दुसरं जाणू पठन सामग्री उपलब्ध नाही मिळाली एक अवस्थास शिक्षक शिकवणे खातीर असले टेक्स्ट बुक अनुबंध सामग्री सगळं कॉमन जाणू सगळ्याकडे प्राप्त ना मिळाने एक प्रश्न जानस प्रधान पॉइंट मात्र सांगता शिक्षकांचे अभाव काही सगळ्याकडे असं भुरग्याले जावन शिक्षकाचे अभाव शिकोवचे बगे जान आशिल्ले टीचर्सा अभाव आसता अन्य भाषा मगलान सकते वताई ते शिकूक मोग दाखयताई युवकाक चड अन्य भाषेरी मोग जाता कोंकणी अध्यापक मळले विषय नाल्यार कोंकणी शिकोवचे बगे जान आशिल्लो अध्यापक नाल्यार शिक्षक ना मळयली अवस्था नाल्यार उणे म्हणायचं अवस्था सगळ्याकडे असं म्हणायने आम्ही मना कोरका तशीची माता पिला तालपरी चैतमण आसल्यारी भुरग्याले भविष्य सुरक्षित जाणू अंग्रेजी नाल्यार वेगळ विदेश भाषा प्राधान्यता दिताई कोंकणी कोंकणी एक तालुकेन भुरग्याले कोंकणी माध्यमान शिकोवचे बगेक तांकां जायना त्यांनी ते इंट्रस्ट दाखयना म्हणून एक प्रधान प्रश्न जानस तशीच हांकां सूचन केलेलें म्हणटा विदेश पठनांतू चड तालपत्र दाखयताय किनाक विदेशां वचून कशी शिकूकय कशें काम करूंक कांय एक दुःख तांकां ना जाल्यार आमगेले अंगराबून कोंकणी भास शिकून आमगेली मातृभाषा हांव सुद्दां नाशिल भाशेन आमगेन कांय शिकूच बगे जान आशिल्ले तालपर्य उणे उणे जनता सर्व विदेश वताय ते व्हडले एक प्रश्न जाणू आमकां आमगेले मुखार आसा तशी आमगेले राज्यारी एक मोग ना म्हण आसल्यार कशी भाशेक मोग येतलो भाशेक मोग जातीने विदेशांतू आमगेले युवा सगळं वताय म्हळें एक व्हडले एक प्रश्न जाणू आमगेले मुखार आसा परस्पर धारणतील सीरियस कोंकणी प्रयोग करचे विविध संस्थानांतू जनपदांक एकमेळ ना म्हळें एक प्रधान प्रश्न जाती मत विश्वास सगळं एकमेळीक प्रतिबंध जान तेंदुकून तीर्च जानी सगळं उपरांत आम्ही चिंतिंచుకోరు असेल काल अतिक्रम जालो तशी आव्हान तरण करू असेल उपाय घेन आमकां सांगता दिकू जान आसा आजी हांगा आम्ही सर्व एकमेळीने असे म्हळें सगळं आम्ही एकमेळीने असे म्हळें एक आश्वासा विशयू अशी जी आम्ही मुखार वचूका म्हळें प्रथम जान म्हाका सांगू आसा लिपीचे खातीर चयता म्हण आसल्यार कोंकणी भाशेचे मुखमुद्रा आमगेली देवनागरी लिपी भारताचे संविधान चयता म्हण आसल्यार तंतू अंग्रेजीक नाल्यार बाकी भाशेचो चड प्राधान्य दिताय थोडो उलयली तशी आमगेले एक लिपी म्हळेली एक जान काडू आशिल्ले एक विशय आमी कोरका आमगेले करन्सी नोटार जावो नाल्यार तशीच आमगेले 8th शेड्यूल आसक जावो आमगेले कोंकणी येयली म्हळेली आमकां भारी संतोशा विशयू जाल्यार आमकां आमगेले ते कोंकणी भाशेक इत्ते दिगून एक लिपीन देवनागरींतू आडपाणा म्हणून आडो एक प्रतिबंधित म्हणून आम्ही सत्तानी विचार कोरका तशी कोंकणी लिपीचे एक माननीकरण कोरका म्हळें प्रधान जानसीने कैरी जानस तशीच पाठवस्तू कोंकणी म्हणजे विषय भुरग्यांक मनांत जावंक जाल्यार तांकां पाठवस्तू नाल्यार पुस्तक सगळं प्राप्त जावंक हांगा सांगिल्लें म्हणटा तांकां जानसीने ऍप तशीच इंटरनेट पुस्तक वीडियो पठन सामग्री परिभाषा केलेले चांग ग्रंथ हे सगळं कोंकणी भाशेंतून तांकां लब्ध जावंक म्हळें प्रधान एक कैरी तशीच शिक्षकाक चां परिशीलन दिवंक कोंकणी प्रेमी आनी संविधान सहायाचे जावन कोरून तेंचे एक चांग स्थान मेळचे बगे जावन आसन एक चांग परिशीलन तांकां दिवचे बगे स्थापन सुरू कोरका आकर्षक जावन आशिल्ले वेतन तांकां प्राप्त जावंक सत्तांकय अंतू एक तालपर्य दिसूचे लेखान ताका प्रोत्साहन सत्तांनी दिवंक पुस्तककारांनी तशीच
तेवे जानसले व्यवस्था सगळं ते बघे कोरका म्हळ्याने प्रधान जानसिने एक इंजन तशी एक जागृती कार्यक्रम कोंकणी भाषेचे महत्व जनांक मनांजन बघे जानसले एक सार्वजनिक जागृती कार्यक्रम घडोवंक कोंकणी शिकल्यारी आणि काही गुण जातले म्हूण भुरग्यांक बौद्ध जावंक जानकारी मातृभाषेन प्राप्त केल्यारी असेल गुण तांकां तीर्थ जावन मनान जावंक आता जपानीस जावं चायनीस जावं तांणी सगळं शिकताय तांकां मातृभाषेन ते मातृभाषेन तांणी शिकिल्ले आसतना आता जपानाक टेक्नॉलॉजींतू लोकांतू तांकां मुखार वचूंक नाजाल्यार तांकां मुखार रावपाक कोण नाय तर फाटल्या दिसताना तांकां मेळटा म्हळ्यार कैरी तांणी मातृभाषेन तांणी कैरी शिकताय म्हळ्यार तशीच आमगेल मातृभाषेन आमी शिकत म्हण आसल्यार आमी खंयची भाशा आमकां शिकून काडूंक जांकां आयासतान मुखार वचचे अवस्थाने म्हूण आमी मना करता चायनीस एक्झाम्पल तशीच जपानीस एक्झाम्पल आमगेल मुखार आसा मातृभाषेन शिकल्यार आमकां चांग जावन मनाक जाताने शास्त्र विषय जावो नंतर बाकी जावं खंयचे जावो आमकां शिकूचे बघे जावं न्हू मातृभाषेन शिकता म्हळ्यार तशीच संस्कृतीचे एक पुनरुज्जीवन भाषेचे एक पुनरुज्जीवन आमकां जावंक ते बघे आमी सकतानी ते बघे जावन मुखार सोरका म्हणून प्रत्येक जाण सांगू आसा तशीच 2 पॉयंट आसा सगळं सांगना आमगेले वेळ जाता आमगेले आचार विचार कलारूप संगीत सर्व आमी आमगेल जावन लेखक म्हण आसल्यार आमगेल भाशे खातीर आमी मुखार वचूंक आसा एक मनयजान एक कन्क्लुजन जावन सांगता राष्ट्रीय शिक्षण घोषणा आमची केली कोंकणी भाषेचे विकासा खातीर एक चांग अवसर आमकां मुखार प्राप्त जावन आसत हे आव्हान कितनी म्हणून आमी मनान कोरका आमगेले ते मजकण नाल्यार इलनस म्हण आमगेले मातंत आमकां ताका वैदीक नाल्यार ट्रिटमेंट दिवचे अवस्थाने ते देखून आमगेले ते मजगणे अवस्था आमी ती म्हूण मनान कोरका संसदांतू आमगेले कोंकणी जावन आसली आळसई ते कोंकणी जावन आशिल्ले MP तांणी तीर्थ जावन आमगेले कोंकणी भाशे बगेक जावन पार्लमेंटान जावो ते बगे जावन आशिल्ले शब्दू नाल्यार ताचे कैरी तांणी मुखार उरका आमगेले देशीक शिक्षणा घोषण धोरणाचे ते फ्रेमा भितरी नाल्यार ते चौकडां भितरी आमकां आमगेली कोंकणी भाशा हाडका ते बगे जावन राष्ट्रीय शिक्षण घोषणा भितर ते हाडचे बगे जावन आमकां सर्वांक जाती मत वर्ग भेद व्यत्यास सगळं दवरून आमकां एकमेळीन मुखार वचचा ते बगे आमकां सत्तांक हात मेळोवया जय कोंकणी जय कोंकणी तांचो कोंकणी सांबाळपा बद्दल आनी कोंकणी शिकोवपा बद्दलचो जो आवेग आनी आवेश आसा ताका मान दिवपा खातीर जितलो वेळ दिवंक शकताले तितलो दिलो ह्या परिसंवादांत पूण तांचे कडल्यान ह्यो गजाली समजून घेवप खूब गरजेचें आमच्या हातांत वेळ कमी आसा जाल्यारय बी फक्त 2 प्रश्न घेवपाचो विचार आसा 2च प्रश्न घेवंक शकतले तांणी जे विशय मांडल्या तातूंत कोणाकय जर कितें विचारपाचें आसत जाल्यार शक्यतो लांब लचक अभिप्राय आसचो न्ही कारण मुळात दुसरें सत्र हांगाच सुरू जावपाचें आसा फक्त प्रश्न पयली ते 10वी वा 12वी कोंकणी सक्तीची कविता काय कितें पांडुरंग बाब नाडकर्णी न्ही काही प्रमाणात विरोध आसपाची शक्यता आसा ना अशें न्ही पूण ताका जाय जाल्यार एक उपाय आसा जोड भाशा करपाची 50 म्हणजे मराठी खातीर 50 कोंकणी 50 मराठी जोड भाशा दोन्ही भाशा शिकपाक मेळ्यो भुरग्यांक कोंकणी मेळ्ळी मराठी मेळ्ळी सक्तीची करपाक सगळ्यांक कठीण पूण सक्तीची करपाक येता ICSE CBSE ह्या भुरग्यांक सक्तीची करपाक कांयच हरकत ना 8वी पर्यंत कोंकणी शिक्षण
फुडें व्हरपाक कर्नाटकान जशे खाजगी लेवलाचेर प्रयत्न सुरू जाल्यात आनी ते जैतवंतूय जाल्यात, केरळान तशे कितें प्रयोग कित्याक जायनात? लोकांक तशी खोशी ना फुडें व्हरपाची? प्रायव्हेट बेजनेस सरकार नाका, जशे कर्नाटकान प्रायव्हेट लेवलाचेर फुडें व्हेल्या तशी केरळानूय प्रायव्हेट लेवलार फुडें व्हरू येता. तांची तशी तांक ना काय तांकां तशी गरज ती दिसना. നമസ്കാരം. ചായയൊക്കെ പ്രശ്നസംഘ നിങ്കിനെ क्वचिनांतू चा ते ಬಗ್ಗೆ त्या प्रयत्न जान आसा. आता कोंकणी भाषा प्रचार सभा कोंकणी अकादमी सगत हांगा ते ಬಗ್ಗೆ प्रयत्न करता. ते ಬಗ್ಗೆ जान आमगेले पाठपुस्तक हे कोंकणी उलोवचे कडेन सगळं स्कोर का म्हणून आशिल्ले सगळं शेड्यूल जान लास्ट ते पावचानीक ते लास्ट ते एक ते हांगा पावचानीक ते आत्ताय ते कोंकणी एक 5000 टेक्स्ट बुक मारले न्ही आतापर्यंत भायर येयला इथे म्हणून आशिल्ले एक आमगे जवाब आमगेले मुखार देखून तीर्च जावन ते दुसरी हांगा गेल्ली आनी ते ಬಗ್ಗೆ आशिल्ले प्रयत्न काणसे. मागीर कोच्ची TD हायस्कूल म्हळेले ते 2 स्कुलांतू आतां LP स्कुलांतू आतां कोंकणी शिकोवन आसाय. जाल्यार तुमी सांगीन सेवी बाकी कडेन आशिल्ले म्हणत तितले एक प्रोत्साहन आमकां केरळा संस्थानांत मेळना. ते ಬಗ್ಗೆ आशिल्ले प्रयत्न करूनू आसाय. ते ಬಗ್ಗೆ आशिल्ले एक सपोर्ट हांगा सत्ताले मेळका म्हणून मात्र सांगता. जाल्यार कोंकणी भाषाच्या मुखारचे ಬಗ್ಗೆ जान आशिल्ले टेक्स्ट बुक वर्क सगळं कोरू असून काही केलें आसा. कोंकणी अकादमीचो नेतृत्व भाग गेलें आसा. तशी त्या मिनिस्टरा मुखार पर्यंत पावन टेक्स्ट बुक कमिटी मुखार पर्यंत पावन पण SCRT लास्ट ते ऑर्डर येईल ना इथे म्हणून आता आम्ही ते ಬಗ್ಗೆ प्रयत्न करून आसात. ओके, थँक्यू. नमस्कार. सगळ्यात पहिली या परिसंवादात वांटो घेतिल्ले जे अनुभवी तज्ञ आणि प्रयत्नवादी असे हे लोक आशिल्ले हातूंत गोंय, केरळ, कर्नाटक हांचे प्रतिनिधित्व जाला. प्रत्येक कडले प्रश्न वेगळे आसात. विशय आशिल्लो तो नवे शिक्षणीक धोरण आणि कोंकणी आव्हानां आणि उपाय. तांचे सगळे आयकले नंतर म्हाका ज्यो कांय गजाली लक्षांत आयल्यो तातूंत एक गजाल अशी की ज्या जाग्यार भाशीक अल्पसंख्य म्हणून हे लोक काम करतात तांचे सतत लक्ष आसता ते कोंकणीचे मूळपीठ गोंय हाजे कडेन. गोंयांत जर कोंकणी राजभास जाल्यार आजय बी कोंकणी माध्यमीक पावंड्याचेर खंयच्याय शिक्षकाच्यान शिकोवं येता हाचो अर्थ कितें? हें आव्हान अशें आमकां दिसना. आज कोणाय शिक्षकाचो वर्कलोड कामाचो भार ज्याचे कडेन कमी आसा ताचे कडेन कोंकणी दिवं येता शिकोवपाक अशे तरेची मानसिकता आमच्या शिक्षण खात्यांत आसा काय ना? बरोबर. म्हणजे हाचो अर्थ असो शारिरीक शिक्षण ड्रॉइंग टीचर दुसरो खंयचो तरी विशय शिकोवपी मनीस कोंकणी शिकोवपाक चलता. हे चलता ही जी गजाल आसा ही तुम्ही आमी मान्य केल्या. आमी अजून सांगनात बाबा रे जो तिबो लावन तुम्ही सत्तेर बसल्यात ही राजभास तिका स्वताचो हक्काचो शिक्षक जाय. हे आव्हान आसा आणि हे आव्हान तुम्ही आमी स्वीकारपाचें आसा कारण हाणे फरक पडटलो. एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट आसा ती शिक्षकांचे मानसिकता हेची आसा. ज्या वेळार कोंकणी खंयची कोंकणी कितें कोंकणी म्हणटाले त्या वेळार शिक्षकांनीच प्रयत्न केले. याद करात सुमंतबाब केळेकार, मनोहरराय सरदेसाय, आयच्या काळावयली आमची अर्चनाबाई आणि अशोक कामत, आमचे मदीं नाशिल्ली रजनीबाई भेंब्रे हे सगळे शिक्षक आणि एकाच वेळार भाषे खातीर, साहित्या खातीर, शिक्षणा खातीर तीनूय तरांनी प्रयत्न केले. आयचो कोंकणी शिक्षक हो आता कितें करपाचें उरलां अशें मानता काय कितें? कारण नव्या धोरणात ताका खरी आव्हानां आसात. नवें धोरण सांगता की 3 वर्सांचेर भुरगे शाळेंत येतले
आणि त्या भुरग्याक 8व्या वर्सापर्यंत तुम्ही वाचपाची आणि बरोवपाची सक्ती करूंक जायना. ते भास शिकतले कारण ताका भास येता. ती कशी वाडोवची, ताजी उतरावळ कशी वाडोवची, ताची कल्पनाशक्त कशी वाडोवची, ताजी बुद्धी कुवत कशी वाडोवची, ह्या खातीर कितें तयार करपाचें आनी ते कोण तयार करतलो. ते तयार करपाची जबाबदारी विद्यापीठ पावंड्यापर्यंत शिकपी प्रत्येक कोंकणी शिक्षकाची आसा. जर कोंकणी ही घरची भास, भोंवतणची भास, परिसरांतली भास, आवय भास म्हणून 3 ते 8 ह्या वर्सांनी शिकपाक जाय अशें धोरण सांगता जाल्यार त्या धोरणाची कार्यवाही जावपा खातीर शिक्षकांनीच मुखार येवचें पडटलें अशें म्हजें मत आसा. तिसरी गजाल, आमचे भितर शिक्षणाचे बाबतींतली उद्देजकताय कमी पडटा. वी आर नॉट एंटरप्रायझिंग. कारण जेन्ना आमचे डॉक्टर पै सांगताले की आमी 10 लाख खर्च करता, खंयची तरी संस्था ते 10 लाख मानधना खातीर दिता. गोंयांत शिक्षकांक पगार सरकार दिता. आज सगळ्यांचें दुख्ख आसा की आमी कंत्राटी जावपाक लागल्या. कंत्राटी शिक्षक नेमप हे येतलें कारण एकूण जी व्यवस्था आसा, आमी जेन्ना शिक्षण बाजारांत हाडलां, जेन्ना ओपन इकॉनॉमी किंवा खुली अर्थव्यवस्था जाल्या, ताजो शिक्षण हो एक भाग जाला. जाल्यार जे नेम बाजारांत लागतले तेच नेम शिक्षणात लागतले. म्हणटकच शिक्षणात बदल येता, धोरण सांगता की हे बदल येवपाक जाय आणि व्यवहार सांगता की हे बदल शक्य ना. हे जर शिक्षकान समजून घेतले ना जाल्यार हे पालक आणि समाजाक केन्ना कळटले. प्रत्येक शिक्षकाची खरें म्हणजे लागणूक आसा की नवें शिक्षणीक धोरण हे समाजापर्यंत पावोवन भुरग्यांचे हक्क कितें आसात हे सांगपाचें. कारण 2009 शिक्षण हक्क कायदो आमी मान्य केला. आता तो मुळावो हक्क जाला शिक्षण हो प्रत्येक भुरग्याचो. मागीर तो मुळावो हक्क म्हणून त्या भुरग्याक कितें फावो जाता हे जर पालकांक खबर ना जाल्यार पालक कित्याक उठतलो. हे परत आमचेच काम जाता. आणि म्हणून हांव म्हणटा की नवें शिक्षणीक धोरण जर खऱ्या अर्थान लोकांक कळटलें जाल्यार आमी चड जागृत जावचे पडटले. आमचो भंय सतत असो आसता, खास करून शिक्षकांचो, की वेळ वाडटलो शाळेचो, म्हाजो वर्कलोड वाडटलो, म्हाजेर प्रेशर येतलो, असो विचार करून जावचे ना. कारण तुम्ही ज्या भुरग्यांनी आज येवकार गीत गायले ही सगळीं भुरगीं कोंकणी माध्यमांतल्यान मुखार आयिल्ली. तांचो आत्मविश्वास पळया. हो आत्मविश्वास तेच पिरायेचेर येवं शकता आणि ते पिरायेचेर आमचे कडेन गुंतवणूक शक्य आसून आमी करिना. 8 ते 10 वर्सां पिराये पर्यंतच्या भुरग्यां खातीर आमी जर आमकां कोंकणी विशीं कितें लागणूक आसा जायत, जर कोंकणीत शिक्षण जावंक जाय अशें दिसता जायत जाल्यार ताजो भार आमी घेवचो पडटलो. कारण सरकार कागदार कितल्यो गजाली केल्यो म्हणून सांगू, अखेर तांची कार्यवाही ही आमी करपाची आसा आणि त्या खातीर आमचे कडल्यान प्रयत्न जावचे पडटले. आयचो जो धर्म आसा 21व्या शेंकड्याचो ताका नेटवर्किंग म्हणटात. हे नेटवर्किंग शिक्षकां भितर जावपाची गरज आसा. आज आमची अशी परिस्थिती आसा की केंद्रीय शब्दावली आयोग तंत्रविज्ञानीक आणि विज्ञानीक उतरावळ तयार करता. परिस्थिती अशी जाता की ती उतरावळ तयार करतना आमचे कडेन आशिल्ली पारंपरीक उतरावळ खबर आशिल्ले शिक्षक मेळना. हे कोंकणी शिकयतात पूण तांकां उतरावळ खबर ना, ती शेणून गेल्या. ती सोदप हें एक काम आसा. नवें शिक्षणीक धोरण सांगता की शिक्षणाचें भारतीयीकरण जावपाक जाय. बरी गजाल. हें भारतीयीकरण म्हणजे खंय? खऱ्या अर्थान तें गांवांत जावपाक जाय. कारण गांवांत जी कितें कसबां आसात, ज्यो कितें कला आसात, जे कितें वेवसाय उद्योग आसात परंपरेन आयिल्ले ते सांबाळप म्हणजे संस्कृताय सांबाळप. म्हणजे ह्या खातीर परत वेगळो प्रयत्न जाय. हांव हें इतल्याच खातीर सांगता की आव्हानां आसात हें खरें, पूण हाजे परस व्हडलीं आव्हानां पयलीं आशिल्लीं. ती पेलून आमच्या जाणटेल्यांनी आमकां हांगा पावयल्यात. म्हणटकच 21व्या शेंकड्यांत ज्या वेळार कृत्रीम बुद्धिमत्ता तुमकां सांगता
की तुमची बुद्धिमत्ता खुटयेक लायात म्हणून त्या वेळार शिक्षणान ठरोवचें पडटलें आमी आमची सैमीक बुद्धिमत्ता सारकी केळयतले काय ना, आणि ती शिक्षणांतल्यानूच केळोवप शक्य आसा. आणि त्या खातीर नवें शिक्षणीक धोरण आमकां हे नदरेन परत परत सांगता की तुम्ही सैमीक बुद्धिमत्ता, सैमीक संसाधनां आणि तुमचो परिसर हाका घेवन शिक्षण करात. ते करपाचे नदरेन आज आदले पद्धतीन जे तरेचे संघटन, जे तरेचे संप्रेषण म्हणजे कम्युनिकेशन चलतालें थंय आमी कमी पडूंक लागल्यात. हे एक मोठें आव्हान आसा. म्हणून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचो वापर करूया, पूण ताजे भुतीक पडू नये. शिक्षणात तंत्रज्ञान हाडूया, पूण शिक्षण सगळें तंत्रज्ञानान जातलें ही परिस्थिती येवंक जायना. कोंकणीक ती परवडपाची ना. आणि ताजे खातीर उपाय कितें आसात हे सोदपा खातीर आमचो तंत्रज्ञानात गेल्लो भुरगो आमच्या शिक्षणाचे मांडावळीक कसो उपयोग पडटलो, तो व्यवस्थापनात आणि नियोजनात खंय येतलो, तो तंत्रज्ञानाची आमकां वळख करून दितना शिक्षणा खातीर ते वापरपाच्यो मांडण्यो कश्यो सांगतलो, हे करपा खातीर आमकां खूब लोक जाय. हे लोक आमचे भितरल्यान तयार जावचे जाल्यार आमी नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण आमकां गरजेचें, आमच्या फायद्याचें, आमच्या उपयोगाचें शिक्षण घडोवंक शकतले अशें म्हाका दिसता. म्हाका ह्या परिसंवादाचें अध्यक्षपद दिल्ले खातीर हांव आयोजकांच्या जाळवणदाराक देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे बरोबर आशिल्ले सगळे वांगडी तांणी आपापले विशय वेळा भितर सादर केले. ह्या खातीर तांकां बरें जावं म्हणटा आनी तुमी आयकून घेतले ह्या खातीर तुमकां नमस्कार. खूप खूप देव बरें करूं भौमानेश डॉक्टर नारायण देसाई सर. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि कोंकणी भास आव्हानां आणि उपाय एक सुंदर सत्र हांगा जालें. माणेस्तांनी आपले विचार तुमचे मुखार व्यक्त केले, तशेंच सुंदर प्रश्नूय हांगा चर्चेक आयले. इश्टानो, आपलो मोलादीक वेळ काडून आयज आमचे मानेस्त आमचे मदीं उपस्थित राविल्ल्या खातीर हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यान पयलीं सत्राचे अध्यक्ष भौमानेश डॉक्टर नारायण देसाई सर हांकां खूब खूब दिनवास. तशेंच सत्रान वांटेकार जाल्ले भौमानेश पांडुरंग नाडकर्णी सर, भौमानेश जुजे रिबेलो सर, भौमानेश एस सुदेश शणै सर, तशेंच भौमानेश डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै सर हांकांय खूब खूब देव बरें करूं. आनी हे सत्र सुंदर रितीन तुमी आयकले म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्या लागीं मागता आमच्या मानेस्ता खातीर नेटान ताळयो जावच्यो. फुडलें सत्र साहित्य सादरीकरण ह्या वेळार हांगा सुरू जाता. हांव मागता वल्लभ बाब बर्वे हांचे लागीं तांणी ही सुत्रां हातान घेवची. देव बरें करूं.